पयले वरस बिलीजो आनी सेझर मीस पेटयता बिलीजो आनी सेझर तांचे पासत मागुया. संपलेल्या आंतोनेता गोमेश हांच्या आत्म्याक मीस पेटयता मेल्बा कार्वालो. संपलेल्या लुसितानो गोमेश हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता ताची फामील. आयज ही नोवेनाची मांडावळ दुसरो झोन कोत्तात. ह्या आमच्या दुसऱ्या झोनाच्या भाव भयणी पासत आयज मागुया. अदीक करून जीं जाणटीं आनी भुरगीं आसात, जीं कश्टावतात, पिडेंत आसात, तांकां देवान कृपा आनी बोल दी म्हूण खरीत भाशेन ह्या मिसान आमी मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणी, आयज बोर कुशलकाय घडोवन आमी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता. आयचो विशय कुशलकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. जेजूचें जिवीत कुशलकायेचें. तो सदांच कुशल जियेलो आनी ती कुशलकायेची सोद ताणें दुसऱ्यांक दिली. जावं गोडिबाक, पिडेस्तांत, एकसुऱ्यांक आदी जेजूची देख घेवन जावं आमच्या घराब्यांत वो समाजांत आमी ती दुसऱ्यांक दिवंक गरज. हें करून पयले सुवातेर ही कुशलकाय आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक फावो. तेन्नाच आमी आमचे सोबे आसलोली कुशलकाय दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. तर ही कुशलकाय वांटून जेजूचे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा आनी बोल मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, खेळपाशी आमी देवाक आर्गां दिवया ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत. आनी तेच बरोबर आमी आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसान भितर सरल्यांक कुशलकाय वाटुया, जेजूचे गोवाय जावया. जेजून आमकां सगल्यांक एका मोगान विस्तारल्यान तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आपयला. आमी कुशलकायेन जिवंक जेजू आयज उलो करता. खरेंच म्हज्या जिवितांत ही कुशलकाय आसा काय आयजाचेर आमी नियाळ करुया. जायते फावटी आमी चुकल्या. फावो ते पर्यंत आमी आमचें जिवीत जिवंक पावोंक ना. तर ह्या पातकाची दूख धरुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्गदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत आनी ह्यो सदांच सांबाळली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सोड देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista,
प्रार्थुया. सोळवेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन नितांक वारमारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे उद्देशी तो गरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय राजोर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोस पावलूच्या आनी सिलायसाच्या आंगार गेली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोडकुडींत घाले आनी ताची बरे भाशेन राखण करून म्हूण बोडकुडीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडींत दवरले आनी ताचे पांय कोरांड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयान पावलू आनी सायलास मागणे करताले आनी गायन करून देवाक वखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. अवचीत एक व्हड दोन काम जाली आनी बोडकोड गुयन्यांत सोद हाल्ली. सगळीं दारां उक्ती जालीं आनी सगळ्याचे सांखल्यो पडल्यो. जागो जावन बोडकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्ती जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या थाळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका आनी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलायासाच्या पांयांक पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबांदो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका सांगलें, सुम्या जेजूचेर बाबार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्या सुम्याचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयच तांणी आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबार धरून आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशालकाय केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
Sorvesporak, 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 Sorvespo तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवोत्तमन मोहिमा तुका सोवया हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोगरांतल्या पुस्को समारकारांनी ताचेर बावर दवरलो देखून समारकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाची राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर बावर ठेवलो ती बायलेक म्हणटाली आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी बावर दवरता आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयला जेजू क्रिस्ताचे शिवोर्तोमान Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणांनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा खुशालकाय वांटुया जेजूचे गोवाय आमी जावुया आमी जेन्ना खरेंच ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना जोड एकल्याक जाय आमी खुशाल जियेल्ली आमच्या जिवितांत जर तर दूख येता तेन्ना आमी के भाशेन दुखवता आमी खुशालकाय सोदता ह्या संवसारांत जियोंक आनी खुशालकाय जावन आसा न्हय एक प्रश्न पूण प्रश्न जावन आसा कशे भाशेन आमी खुशालकाय जियोंक जाता आमी पळयता जेन्ना सकाळ फुडें एक न्यूज पेपर येता आमच्या घरांत आमी तो वाचता आनी ताचेर नियाळ करता आमी पळयता कितें बरें आसा तें जेन्ना आमी टीव्ही पळयता कसली खुशालकायेची मॅसेज वाचता आमकां आमच्या जिवितांत सूख जाता आनी हेंच तें जेजू खुशालकाय वांटूंक सोदता काय जेजूची खुशालकाय आनी दुसरे आसा काय हाचेर आमी नियाळ करता मोगाच्या भाव भयणो आमी पळयता जेन्ना काना गांवांत जेन्ना काजराच्या समयार तांच्या घरांत सोरो उणो जालो तेन्ना मारयेच्या जिवितांत हुस्को रिगून आयलो कशे भाशेनी खुशालकाय तांच्या कुटुंबांत वांटयली काय जेन्ना एक सोरो उणो जाला ओ कितें खावचें उणें जालां तेन्ना कशे भाशेन ही फामील हो फुडाकार घेवन ह्या फामिलीचे हे प्रस्न आसा तो सुटाव करतले काय हे मारयेच्या जिवितांत घडलें आनी तेन्ना मारयेन जेजूक सांगलें आनी जेजून हे मारयेचे प्रस्न मारयेचे जिवितांत जें कितें तें अणभवलो तो प्रस्न सुटाव करून तो फुडें सरलो आनी खुशालकाय जेजून ह्या गोरब्यांत हाडली जेन्ना हो सोरो ताणें उदीक वाडयलो तेच भाशेन जेन्ना एका समारकारान उस्तोरेन जेन्ना हे बांयचें उदक काडलें तेन्ना जेजून तें पळयलें आनी म्हणलें आपुणूच तो जिवें उदक आपणा विणें आनी कांयच ना
तर होच तो भावात दवरून जिवंक सोदतालो आनी जेजू हे समारकारा बायले उद्देशीन जायत्या लोकांचो भावात वाडयता आनी तोच भावात आमचोय आयज जेजू वाडोवंक सोदता. खरेंच हांव जेजूच्या जिवितांत रिगून जियेता काय हो हांव ही संवसाराची खुशालकाय सोदता काय हाचेर विचार करता. मोगाच्या भाव भयणो, पोचच्या दिसाक जर तर आमी पत्रांचेर वाचलोलें जाल्यार एका धाकटुलेशा आर्टिकलाचेर आमी पळयतले एका भुरग्यान आपल्या जिविताची आत्महत्या केल्या. जेन्ना आपल्या बापायन ताका मोबायल घेवंक व्हडलें ना, ताका दिसलें आपल्या ह्या संवसारांत जिवंक आनी उरोंक ना, ताणें आपलें जिवीत घेतलें आनी तो सोंपून गेलो. मोगाच्या भाव भयणो, असले जायते कावस आयच्या समाजांत घडटात. आमी ह्या संवसाराची खुशालकाय सोदता. खरेंच म्हज्या जिवितांत जेजूची खुशालकाय आसा काय हाचेर विचार करुया. बाग्यो के भाशेन अगुस्तीन म्हणटा, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट इन यू. म्हणजे आमची काळजां उसांबोळ जाल्ली आसा. जेन्ना पर्यंत ती जेजूच्या काळजांत रिगून खुशालकाय सोदुना तेन्ना पर्यंत म्हज्या जिविताक खुशालकाय मेळची ना. मोगाच्या भाव भयणो, तशेंच पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, आमी खुशालकायेन जिवंक खूब गरजेचें. जर तर म्हज्या जिवितांत ती खुशालकाय ना जाल्यार कसलें म्हूण खुशालकाय हांव म्हजें जिवीत जियेतलो काय? हो कशे भाशेन हांव दुसऱ्याक म्हजी खुशालकाय दितलो जर तर म्हज्या जिवितांत ही खुशालकाय ना? दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, फामिलींत ही खुशालकाय आसूंक जाय. जर तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या फामिलींत ही खुशालकाय ना जाल्यार हांव दुसऱ्या गोऱ्याब्याक दुसऱ्या भाव भयणाक कशी भाशेन ही खुशालकाय वाडटलो काय? आमच्या गोऱ्याब्यान जायते फावटी वयर सकयल जाता. जावं आवय बापाय सोवें, जावं भुरग्यां सोवें बापाय सोवें हो वयर सकयल जाता. तेन्ना एकामेकाच्या रागान ती जियेतात. एकामेकाक बोगसोणे दिवंक ती फुडें सरोना. तेन्ना ही खुशालकाय हांव खरेंच वाडटा काय? तिसरे सुवातेर समाजांत खुशालकाय आमी वाडूंक आमकां बाब साहेब उलो मारता. जेन्ना ह्या संवसारांत जायत्यो किरमी जायते भ्रश्टाचार चलतात तेन्ना खरेंच आमी खुशाल जियेता काय? आमकां आमच्या जिवितांत ही शांती मेळटा काय? ना. एक जाणार अशें म्हणटा, आमच्या पयस सभेन 5 मुख्य आमी जिवंक जाय म्हणटा. पयले सुवातेर 1 होली कॅथलीक अपॉस्टलीक आनी जॉयफूल चर्च म्हणजे एक पवित्र कातोलीक आनी समाजाचो वावर करपी आनी तेच भाशेन खुशालकाय वाडपाचो ही 5 मुख्य आमच्या जिवितांत आसूंक जाय म्हणटा. जर तर हे 5 मूल्य मुख्य आमच्या जिवितांत आसात जाल्यार संपूर्ण जिवीत आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक लाभोवंक जाता. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत बोगसोणें, मोग, एकचार, एकवट हे सगल्यो घडण्यो हे जेजूचे बरे मुख्य आमी दुसऱ्याक वांटूंक जाता. आनी जेजूचे बरे गोवाय आमी दुसऱ्याक जावंक पावतल्या. मोगाच्या भाव भयणो, आयज समाजांत जाय तो वेगळोचार जाल्लो आसा. जावं धर्माक लागून, जावं दुयेंसाक महामारीक लागून आनी हे भाशेन जायते वातावरण वयर सकयल जाल्लें आसा. आयज आमी जेजूची कृपा मागूंक जाय, कित्याक जेजू बरोबर आमी जेजूच्या मागण्या वरवीं आमी हो संवसार हालोवंक जाता. आनी हेंच करूंक आमकां आयज जेजू उलो मारता. आमच्या विरेंत आमी कांयच करूंक जावचें ना, पूण जेजूच्या विरेंत जेजूच्या सांगातार आमी ह्या समाजांत जायतें बरें हाडूंक जाता. जायत्या जाणांचो आमी बरो इलाज करूंक जाता आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या तेंक्या वरवीं, आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं. हेंच करूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. आमी खुशालकायेन
देवाचे बरे गोवाय जावन पावतले तर आमी ह्या मिसा बेटीन हीच कृपा बोळ जोण एकल्या पासत जोण एकल्या फिरगोजकारा पासत मागुया. देव आमची मागणी आयकतात आनी हे भाशेन आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारून गरजेचें तर आमी आमची खालती मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एका उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान कुशालकायेचें जिवीत जियोवन आपले पोरचेक नमुने जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेची सेवा करतना आपले पोट सोडून सगळो भ्रश्टाचार पयसावन नितीचे आनी शांतीचे राज बांदून हाडून आनी सगळ्या कुशालकायेचें जिवीत जियोवन आदाराचें जावन बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नजारेताच्या कुटुंबाची देख आपणावन आपल्या भुरग्यांक बरी तत्वां मुल्यां शिकोवन अशे तरेन ताचें जिवीत हुशार करून जबाबदारेन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या खासगी जिवितांत चिंतनांनी उतरांनी वडण्यांनी आनी वावरांतल्यान कुशालकायेचें जिवीत आमी जियोवन समाजांत दुसऱ्यांक देगीचे नमुने जावन बापाची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. मोगाळ बापा आयज जेन्ना आमी ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आसा आमी जेजूचे कुशालकाये देवाचे बरे गोवाय जावन तुवें आमकां निर्मिल्यात आमकां रचल्यात तोच मोग दुसऱ्या सवें विस्तारून आमी कित भाशेन मागता जोण एकल्याक ही कृपा बोळ आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमच्या संवसारी कुशालकायेक न्हय बगोर तुज्या मोगांत रिगून बरे मोगाचे गोवाय जावन आमकां कृपा बोळ फाव करून मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Sure.
म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्गदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात हें तुजें आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गर्भाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक आंकवार मळयता जोडून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलोल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांचेर निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी दीस सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन तांतवार मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमेचेर कितली व्हडटी तुजी विस्मितां, सोर काळी मनशां ताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे धार्मीक चाकोन्नेचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो संवसार सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेचे आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पळयत आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पळयत आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उजवता. उदेन दितावन असोमते पर्यंत तुका एक दिन म्हूण भेटवणी करच्या एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्या आमी हाडल्या ती देणी त्याच पळयत आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या चांचणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें व्हरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Yeah.
बापा आमचे सोडून पासत तुज्या पुतान सोसल्या गोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीन पुनोत जेवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेल्या सासणीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माई भोव भाग्यवंत आंकवार मागयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुताच्या आनी वैभवी रोग साक्षींच्या आनी समेस्त भोगता सांगाता तुवें विचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटून मेळूंक तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बाबा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवली बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवल्या आनी धर्म मुन्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजी सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुशीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाल्या बापा संवसारांत शिकोडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बोरमासो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे कोण सोर पदवेदार बापा सोर मंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाबयनो आमी हे संवसारांत येत आसतना आमकां जोड्यातल्या जेजूची कृपा मागुया कित्याक जेजू विणें आमच्यान कांयच करूंक जायना देवान आमकां ह्या संवसारांत रचल्यात म्हणटूच आमी ताच्या खुशालकायेन वांटो घेवंक आनी ताची खुशालकाय आमची करूंक आमी वावरुया तरी आमी सभेंतल्यान ह्या मागण्या वरवीं आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो अभ्यास आनी आमी आमचे इश्टल्या मनशांना तशें आमच्या पापां भोगोस आनी आमकां दाण्याक मिळूंक नाका वायटांतली सोरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी परमेश्वरान उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजूर चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे
शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकर कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकर कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कूड सरूंक केदलीच म्हाका निर्मिनाकाय. आमेन. मोगाल भणी भावानो, आमची ही नोवेनाचे आनी फेस्ताची परब समोरूंक आदार दिला. फ्लाविया आनी रॉडलिन मास्करेनस 500 रुपया, जेन मास्करेनस 2000 रुपया, डॉना डायस 700 रुपया, स्टेसी रॉड्रिगस 200 रुपया, डॉल्सी तेरेजा 1000 रुपया, सिएना तेरेजा 500 रुपया, पैट्रिक तेरेजा 100 रुपया, एल्सी डायस 1000 रुपया, विल्सन डायस 200 रुपया, लुइस डायस 500 रुपया, वर्मी मार्टिन्स 1000 रुपया, सेबी डायस 1000 रुपया, फेलिक्स फेर्रां 500 रुपया, पेट्रिशिया डायस 500 रुपया, एग्नेस तेरेजा 200 रुपया, बेनी डायस 500 रुपया, फ्रांसिस डायस 500 रुपया, नैन्सी डायस 500 रुपया, मारिया डायस 500 रुपया, ब्रेंडा फर्नांडीस 200 रुपया आनी डॉरिस फर्नांडीस 1000 रुपया. अशे भाशेन समुदाय 17वी 8 वचून 12,600 रुपया तांकां आमचे दिनवास. आसून सायबिणींक नोवेनाचे मागणे. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये, तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवानादींच परगट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुदां दोलबरां वयर कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी तुका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोरवणे पासत भेटयलोय आनी सगळ्या मनशांक सोरवण मेळ्ळी पळोवंक तुजे मायपणाचें कालीज सदांच आवडेता. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये आनी मोगाचे माये, देवाचे कृपेन आनी इश्टागोतीन आमचे फिरगोजेक सांबाळ आनी सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जे पडदेसान आनी तारवार वावुरतात तांकां राख आनी सांबाळ. सगळ्या आमच्या गरजांनी
तूं आमकां पाव. ओदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्याक पडत जाल्यार आसुमता सायबिणी आमचे राणये आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये तूं आमचो धीर आनी आदार. आमकां तुजे कुरपेन आनी इश्टागोतीन भर आनी आमी सदांच देवाची खोशी करूंक माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये आसुमता सायबिणी आमचे पासत माग. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेसू. परंतरे देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेसू. परंतरे देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेसू. परंतरे देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदांच. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागेवन दाखवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश करीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंकवार मारीचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडूंडराची भोगतीपणाची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर दाते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Shall I be higher and deep and deep,